नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. विधानसभेच्या निमाणे मायनिंगाचो प्रश्न निष्कर्ष कांयच ना. बाबू म्हणटा केंद्राचे पत्र जाहीर करात. मायकल म्हणटा प्रधानमंत्र्याक फोन करात. मायनिंग आमदारांक स्कुलांच्यो बसी पोटा पाण्याचो हुस्को. ट्रॅफिक सेंटिनला वेल्यान विधानसभा तापली. सरकार घेतलो स्किमीचो फेरनियाळ. पुलिसांचे अधिकार सेंटिनलांक कशे दिले. स्कीम बेकायदेशीर. विरोधकांबरोबर सत्ताधारी आमदारांचोय फोग. मुख्यमंत्री पर्रीकार परत दिल्ली. कॅन्सराच्या उपचारांखातीर एम्सात. सीएमओ म्हणटा फक्त 2 दिसांचो ट्रीटमेंट. गोवा फॉरवर्ड मोगोची एकमेकाचेर चढाई. विजय म्हणटा प्लान बीक मोगोची परवानगी नाका. गोवा फॉरवर्डात 2 तोडां ना. सुदीन म्हणटा मोगोन पावसाळे काढल्यात. नवे पक्ष उलयता ताका अर्थ ना. अंदूचे बजेट तरतुदी पळयल्यार फाटले वर्सभर प्रशासन चलूंकूच ना. प्रशासन फ्लॅट. रिणाचो दोंगर. पोरू आनी अंदूचे आंकडे जशाक तशे. बजेटा वेल्यान काँग्रेसीची टिका. चर्चिल ब्रदर्स आड रियल काश्मीर मॅच ड्रॉप स्ट्रायकर प्लाझाच्या गोलाक लागून चर्चिलाक मेळ्ळो महत्वाचो पॉइंट. विधानसभा अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा मायनिंगाचो प्रश्न आयलो. कसलोच निष्कर्ष ना. मुख्यमंत्र्यान पीएमओचे पत्र जाहीर करचे म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी बाबून लक्षवेधी सुचोवणेचेर मागले. मायकल म्हणटा मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याक फोन मारून परिस्थितीची जाणीव करून दिवची. मायनिंग वाठारांतले आमदार म्हणटा जिल्लो फंडांतल्यान स्कुलांच्यो बसी पोटा पाण्याचो प्रश्न पयलीं तडीक लायात. लुईझीन आलेक्स म्हणटा जें कितें करता तें कायदेशीर करात. मुख्यमंत्री पर्रीकार दिल्ली. सेंट्रलान कसलें लेटर येयला म्हणटात मायनिंग सेक्रेटरीक चीफ सेक्रेटरीक त्या सभाघरा फुड्यान दवरचें. सरकारान सांगचें सेंट्रल गव्हर्मेंटान कसलें लेटर धाडलां. पत्र बरयलां म्हणटात. कसलें धाडलां. रिव्यू पेटिशन गोवा गव्हर्मेंटान फायल कर कोर्टार फायल करची म्हणून धाडला काय कितें धाडला हें तुमी दवरपा जाय. लोकांक तुमी काळखान दवरलात. खाणग्रस्त लोक आशेन रावलात. ते रावतात. तुमी केन्ना म्हळ्यार रावतले. MP इलेक्शन येवपा जाय. लोकसभा इलेक्शन परत अशें गाजर दाखयत रावतले कशें. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की आयज सांजचो ताणें घरा वचोन एक फोन गुणावचो. अजुनी मारता स्पीकर सर. हांवें पयला ते दीस फोन मारता. आमचे प्रायम मिनिस्टराक फोन मारचो आनी सांगचें ताका आमचे गोंयचें दूख. आमचे गोंयचे स्थानीक लोक जे त्या वाठारांत रावता ते दुखी जाल्ले आहा. अजून पर्यंत DMF फंड्साचेर कांयच ताजेर विचार जायना आनी कांय जायना. आयज ते पयशे खंय तरी पार्क जाल्ले कडेन आसा पूण लोकां पर्यंत ते पावना. 21 ते 22 बसींनी आमी 700 भुरग्यांक कॅरी करताले. आज त्या भुरग्यांनी सगळी बसी बंद जाल्ले कडेन आसा जेणे करून स्कुलांक येवपाक भुरग्यांक सकाळची त्रास जाता. And I am told even the government of India has written a letter to this government that you should go for a review petition. Why are not we going for the review petition? Do whatever you want. This house is with you. लोकांक ड्रिंकींग वॉटरा खातीर पायप कनेक्शन घालूं दिलें ना. आयज त्रास जाता स्कुलाच्या भुरग्यांक. आयज कायदो आसा 14 वर्साच्या भुरग्यांक समज लागीं गव्हर्मेंट स्कूल ना जाल्यार तांकां व्हरून पावोवपाचें. आयज चडशे बसवाल्यांनी आपली बसी बंद केल्या. मातशें विचार करून इमिजिएटली हे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचे पयशे आसा ह्या वर्साचे ते रिलीज करचे. The act needs to be, MMDR Act needs to be amended suitably so that the leases can be extended. This is something that we have to impress upon our members of parliament whom we have sent from here, and also I request the Chief Minister write to the Prime Minister that this should be done in the interest of the state of Goa. आमी समजल्ले की गोंयांक जे बहुजन समाजाचे लोक आशिल्ले हे बहुजन समाजाचे लोक म्हाका त्यांची आर्थीक परिस्थिती सुदारपा लागलेली आनी खुबशे सुदारत फुडें गेल्ले. आपले भुरग्यांक शिकयताले. आपल्या भुरग्यां स्कुलाक पयस घालताले. आनी म्हाका कितें जालें अकस्मात 2012 सडनली हांव टीव्हीचेर पळयलो मुख्यमंत्र्याक. हांवें बंद केलो म्हणून
हांव कित्याक म्हणून म्हाका कांयच कळना खंयच्यार प्रेशरार कितें आनी हे अकस्मात ते मागीर देंवत गेले लोकांनी वस्तू बिस्तू केल्ल्यो भुरग्यांची बसून त्यो आसा तेंचे घालताले मरी मास्कोत घाल ती सगळी विकली सगळी लोकांक पळयता बँकेनी घाण दवरता कोण विकता आनी कितें करता आनी अशें करून हे सगळे तरेची ही परिस्थिती बेकार जाल्या सेंटिनल स्किमीचो सरकार फेर नियाळ घेतलो. हे वादग्रस्त स्किमीचेर ब्रेस्तारा विधानसभा बरीच तापली. पोलिसांचे काम सेंटिनलांक आउटसोर्स कशें काय केलें म्हूण बोवाळ. विरोधकांबरोबर सत्ताधारी आमदारांनी सरकाराक उजरायलो. स्कीम बेकायदेशीर म्हूण खुद्द उपसभापती मायकलाचो आरोप. येवजणेचो फेर नियाळ घेता म्हूण निमणे येरादारी मंत्री सुदीन सांगून मेकळो जालो. मंत्रिमंडळान ही स्कीम हालींच पूर्वलक्षी प्रभावान कायदेशीर केल्ली. खुबशा जे करता त्या लोकांक एक नवीन उद्योग म्हणजे उद्योग तांकां चालू करपाक तुमी संदी दिल्या खरी पूण तातूंतल्यान बाकीच्या सर्वसाधारण मनशांक कितलो त्रास जाता. आज अक्षरशः अशें आमचे कडेन एग्जाम्पल आसा एक दुकाना वयल्यान दुसऱ्या दुकानाचेर वयतलो क्रॉस करून रोड जाल्यार सुद्दां परत त्या दुकानान उबो रावप परत हेल्मेट घालप परत वचप हो प्रकार जाला नाजाल्यार ताका 2 फावटी येता. कोणाक तरी तुम्ही कॅबिनेटान अप्रुवल दिला हे तुमकां खबर ना. स्पीकर सर हांव इतलें सांगूंक सोदतां कॅबिनेटान अप्रुवल दिल्ले हा हे स्किमींग ना ना आय एम जस्ट आय एम कॅबिनेटान अप्रुवल दिला आमी दिवंक ना. स्पीकर सर हावसान पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो कितें उलयता कॅबिनेटान घेतलं रायट आय हॅव द रायट टू स्पीक ऑन दिस चेअर. सेंड दिल्ले हा तुम्ही आमी न्हू लोक सोजमता आमची स्कीम म्हणानी आमी स्कीम करूंक ना. ही स्कीम गेल्या कॅबिनेटान 1 मिनिट नॉट दिला तुम्ही. तुगे डीजीपी पुलिसांचेरी एलिगेशन आहा कोण बंगलो बांदताय आनी कितें बांदताय म्हणून when the top man is having an allegation just see what will happen down. कारण पहिली गजाल म्हणजे म्हाका विचारपाक जाय whether police can outsource their functioning. This is like outsourcing the functioning. तुम्ही युनिफॉर्मा घालून 10 पुलीस दवरा चलन दिया आडाया how you can outsource it to third party and if one thing can be outsourced then why not others outsource all the things. लेट पुलीस रातचे भोवनी रातचे सेंटिनला भोवनी रातच्या घराचेर कॅमेरा घेवन रावनी कोण घर फोडटा मान्नी फोटो कोण आनी कितें करता मान्नी फोटो. वॉट इज दीस. हें दुयेंस थोड्या म्हयन्यांनी इतलें वाडलां हें सारकें गोंयांत उज पेट्टलो हें मातशें बंद करा. तुम्ही तेका दुसरें हें आसा गिव ए हेवी फायन इन्क्रीज द फायन 2 तास बसून दवरात पोलीस स्टेशनार व्हरून. तुम्ही लिपोवन चिपोवन चोरयां करू नाकात कामां. ते फोटो बिटो काडले तेचो गैरउपयोग जावं शकता हेंय सांगता. 18 वर्सां जावचे पयलीं मोटरसायकल त्या भुरग्याक काडून दिवप आपय बापायन हो गुन्द गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टराचो चीफ मिनिस्टराचो काय तुमचो निवडून आयल्या म्हणून. एका हातान ताळी वाजना ताळी वाजतले जाल्यार 2 हात जाय. वी वील कम टू अ कंक्लुजन की आम्ही बसून ताचेर विचार विनिमय नक्कीच करता त्या बद्दल दुमत ना पूण तुम्ही हे चड घेवन बसपाक जायना अशें म्हाका दिसता. आनी कितले तूं म्हणटा अशें खूब लोक मरता आनी तुगेले रस्त्या लागून सगळेच लोक स्कुटीन पडो पडोन येता मरता तेचेर कितें. पूण फोटो कोणी घाल्ले ताणें सांगला डेप्युटी स्पिकरान बरें चलयां फोटो काडटा आनी व्हरून खंय पिपा कडेन दिता. आनी हे पळय आसा ते हांव म्हणटा हे पयशे पळय तुमी घेतल्या तुमचे जे नोटिफिकेशन जे मागीर आयलां आनी पयलू पयशे कलेक्ट करपाक लागले तुमी कोणा कडल्यानी पूण ते लोकांले पयशे परत दिया. Adhimashay, I have not assured anything about returning back of money. I have said that we will review this definitely. मुख्यमंत्री पर्रीकार परत दिल्ली. एम्सात कॅन्सराच्या उपचारां खातीर वता म्हूण सुत्रां सांगतात. 2 दिसां भितर खंय तो परत येतलो. सीएमओन पत्रकारांचे कानार घाला. मांडवीचो 3रो पूल अटल सेतूचे उक्तावण आनी विधानसभा अधिवेशनाक लागून खंय तो दिल्ली वचपाचो उरलो. म्हयनोभर दिल्ली एम्सात उपचार घेवंक पर्रीकार ऑक्टोबरांत गोंयांत आयिल्लो तेन्ना अमित शाह पर्रीकाराक एम्सात वचून मेळिल्लो. गोंयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हे आतांच दिल्ली खातीर रवाना जाल्ले आसात. सुत्राची हिशोबान 5:30 अंदाजान एक स्पेशल फ्लायट हांगा दाबोळी एअरपोर्टाचेर लँड जाली आनी असेंब्ली जातकर मुख्यमंत्री भायर सरून आयज दिल्ली भायर सरल्यार एक रेग्युलर चॅकअपा खातीर ते ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस एम्स हांगा दिल्ली खातीर ते भायर सरलेले आसा. वास्कोच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.
गोवा फॉरवर्ड आणि मोगोची एकमेकाचेर चढाई. विजय म्हणटा सरकाराचो प्लान ए चलना म्हूण तो प्लान बी चेर उलयला. प्लान बी आपल्याक मोगोची परवानगी नाका. आपली पार्टी मोगो भशेन मोगो 1 मोगो 2 जाल्ली ना म्हूण विजयाचो थोमणो. सुदिनान खंय पयली प्लान बी समजून घेवचो. सुदीन म्हणटा मोगो पक्ष एकठांय आसा. मोगोन पावसाळे काडल्यात. नवे किल्ले पक्ष मोगोचेर उलयता ताका अर्थ ना. There is a misconception about plan B. First is, in any exercise, there is a plan A. If the plan A does not work, then one has to go for plan B. Now, what I am trying to say and what Sudhin is trying to say, there is a lot of difference. First of all, he should understand the meaning of plan B. When plan A is not working, one has to look for plan B. So what I am trying to say is, plan A is not working. Because of whom it is not working, he has to do some self-introspection. Then he will come to know. And then I can tell him what is the plan B. And for me to do plan B, I don't require his permission. I can do it on my own. I am an independent party and I am not like him. I am not having MGP 1 and MGP 2. I am having Goa Forward 1. In MGP, there is MGP 1 and MGP 2. That is his problem. Which is why this plan B has to be now thought, because the plan A is being the initial the whole exercise of forming this government, that itself is rocking now because of him. विजयाचो स्टेटमेंट कितें येयला एमजी विशीं तो म्हाका लागना. एमजी द लिडरशीप एज अ प्रेसिडेंट दीपक ढवळीकर, जनरल सेक्रेटरी लघु मामलेदार आणि कार्याध्यक्ष म्हणून नारायण सावंत. whatever decisions taken by executive committee member ही प्रत्येक आमदारान एक्सेप्ट करची पडटा. एमजीपी सारख्या पक्षाचेर अशें कोणी उलयता नवे पक्ष, ताका अर्थ नासता. सगळे पक्ष ज्या वेळार एमजीपी अस्तित्वात आयली त्या वेळार आशिल्ले सगळे पक्ष काबार जाले. एमजीपी एकूच पक्ष ह्या विधानसभेत अजून पर्यंत उरला आणि हे म्हजे बरोबर आता चर्चेत आसा ताकाय एक खबर आसा. इतले पक्ष काडले म्हणून जाल्ला ते चलोवचे पडटा. दुसऱ्याक ह्या पक्षाचेर उलोवपाची देरेत ना. कोणी आपल्या तरेन ते उलयता ताचेर आमी लक्ष दवरता. अंदूचे बजेट तरतुदी पळयल्यार फाटले वर्सभर प्रशासन चलूंकूच ना. प्रशासन फ्लॅट म्हणटा ते बजेटा वेल्यानूच दिसता म्हूण काँग्रेसीची टिका. पर्रेकार सरकारान रिणांचो दोंगर उबो केला. डेंजर लायन क्रॉस जाल्या म्हूण काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षान टिप्पणी केली. सरकार रिणांचेर चलता म्हणटा तो आरोप सिद्ध जाता म्हूण गिरीश उलयलो. रमाकांत खलपान बजेटांतले पुरूचे आनी अंदूचे आंकडे तशाक तशे काडून दाखयले. The so-called budget presented in the assembly only reaffirms and confirms and reestablishes our consistent stand that the administration has collapsed and there is no governance. सगळी व्हडली कन्सर्न म्हणजे डेट सर्विसिंग. म्हणजे जे जे रीण काडले आमी परत परत बोळा मारताले हे सरकार रीण काडून चलता म्हणून ते ह्या डेट सर्विसिंग म्हणजे जे इंट्रस्ट फारीक करपाच्या हेचेर जवळजवळ 1512 कोटीची सुमार प्रोविजन करतात. विच इज व्हेरी इट्स क्रॉस द डेंजर लायन एक्चुअली. पहिले फावट गोंयच्या नवे म्हाका जगाच्या इतिहासात बजेट एस्टिमेट्स तशाक तशे एक नव्या पैशाचो फरक न करता रिवाइंड एस्टिमेट म्हणून दुसऱ्या कॉलमात दिसती पडटा. कितें घेऊ? इंडस्ट्रीज घेवया. 2 कोटी 52 लाख 2 कोटी 52 लाख. सिव्हिल एव्हिएशन 5 कोटी आणि यंदा वर्षाला एस्टिमेटेड 5 कोटी. टुरिझम 4 कोटी 40 लाख 20 हजार 4 कोटी 40 लाख 20 हजार. every page pick up any page. पण गेल्या वर्षभर प्रशासन चलवून घेतलं. आय लिगांत ब्रेसरा वास्को जाल्ले गेमीत विलीज प्लाझान मारिल्ले गोलाक लागून चर्चिल ब्रदर्साक रियल काश्मीरा कडेन 1 पॉयंट मेळ्ळो. मॅच 1-1 ड्रॉ. आय लीग टेबलात चर्चिल ब्रदर्स दुसरे सुवातेर जाल्यार काश्मीर तिसरे सुवातेर उरला. दोनूय टिमींच्या दरेकी 29 पॉयंट जाल्यात. सध्या 30 पॉयंटांचेर चेन्नई सिटी टॉपर आसा.
It is one time more we see in Plaza no score, nobody score. Plaza score, but he cannot all time score two goals, 3 goals, 4 goals for win. It was mistake here in defense, it was a mistake. But this is the life. But this is very important. I am sure the fight is not finished. Because it's tonight 30, 29 us. Maybe we can go in the near each other until the last game with Chennai. ह्या भिडिओन हांगा सोंपता खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.